साबार बातम्यो आमच्या रिपोर्टरांनी आमच्याकडे धाडिल्ल्यो आसात। आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। दोन ग्रुप आसा, त्या ग्रुपांनी सांगले की आमचो जो वाद आसलो तो सुटलो। वेगवेगळ्या मतदारसंघात प्रचार सुरू आसा। त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। पळयत रावा गोमंतक टीव्ही। नमस्कार। आयज गोंय घटक राज्य दीस। आयच्या दिसा गोंयाक घटक राज्याचो दर्जो मेळ्ळो। गोंयच्या सर्वांगीण उदरगती खातीर आमी एकचारान येवपाचो सोपूत घेवया आनी आमच्या गोंयचें नांव आनीक व्हड करया। तुमकां सगळ्यांक घटक राज्याची परबी भेटयत हांव संजना अंजुनकर न्यूज रूम अपडेट्स लायव्हाक सुरवात करता। सगळ्यात पयलीं आज सुशांत गावस हाचे कडेन आयच्या दिसाची म्हत्वाची बातमी जाणून घेवया। स्मार्ट सिटीचे काम केन्ना पुराय जातले हो सगळ्याच पणजेकारांक एक प्रश्न पडला। 31 मे ही लास्ट डेडलायन आशिल्ली, पूण सद्याचे स्मार्ट सिटीचे काम पळयले जाल्यार 31 मेक हे काम पुराय जातले हे सांगपाक शकना। पणजेचो आमदार आनी रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाबूश मोन्सेरातान आयज स्मार्ट सिटीची पळोवणी केली। बाबुशाच्या कोतान स्मार्ट सिटीचे 90% काम पुराय जाल्ले अशें तो सांगता। उरिल्ले काम खंय जे पेवर्स घालपाचे आसात आनी हेर बाकीची बारीक सारीक कामां पावसांत करतलो खंय, हाचो अर्थ स्मार्ट सिटीचें काम फाल्यां 31 मे मेरेन खंयचेच परिस्थितीत पुराय जावपाक शकना। हे विशीं सविस्तर गोमंतक टीव्हीचो रिपोर्ट तुमी साताच्या बुलेटिनान पळयात। ते भायर आनीक एक म्हत्वाची अपडेट जी लोकसभा इलेक्शनाचे विशीं आसा। 4 जूनाक लोकसभा वेंचणुकेचो निकाल जाहीर जातलो आनी ह्याच दिसा गोंयच्यो शाळा सुरू जातात। सो हे क्लॅश जावचे न्हू, कित्याक तर कांय टिचर्स आसात ते इलेक्शनाचे ड्युटेर आसतले, ताका लागून सरकारान ज्यो 4 जूनाक शाळा ज्यो सुरू जातात त्यो मातश्यो फुडें धुकलच्यो अशी मागणी जावपाक लागल्या। आयज काँग्रेसचो हळडोणचो आमदार कार्लोस फेरेरान मागणी केल्ली आसा। ही सविस्तर बातमी तुमकां साताच्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली। लोकसभा वेंचणुकेचो निकाल आतां 4 जूनाक लागपाचो आसा। दनपारच्या 1 मेरेन दोनूय गोंयचे खासदार कोण जातले आमकां चित्र स्पश्ट कळटलें। म्हणटकून आमी गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यो अपडेट्स त्या दिसाच्यो दाखयत रावतले, तेन्ना तुमी आमचे पळयत रावचे। आतां फुडें या समिधा कुंकळकर हाचे कडेन। आसगांवां येवपा आशिल्ल्या डान्स बाराक थळाव्या लोकांनी खर विरोध केल्लो आसा। डान्स बारा विरोधान लोकांनी थंय मेणवात मोर्चाय बी काडलो। डान्स बार समज आयली जाल्यार आसगांवान शिंदळकी वेवसाय सुरू जातलो आनी हेच आमकां नाका अशें थळावे आसात ते सांगतात। तर बाकीचे जशें नांव पाड आसा तशें आसगांव आमकां वाठार बरो दवरपाक जाय आनी तांकां डान्स बार येवन तो वाठार आमकां वाट लावपाचो ना अशें म्हणून थळावे सांगतात। हाका लागून तांणी कॅन्डल लायट मोर्चा काडलो। तशेंच गरमेन बेजारिल्ल्या गोंयकारां खातीर आतां एक खूश खबर म्हणजे केरळान मॉन्सून दाखल जालो आनी गोंयांत 7 जून म्हणल्यार मॉन्सून हांगा दाखल जातलो अशें हवामान खात्यान अदमास उक्तायल्लो। दोन्ही बातम्यो सविस्तर साताच्या बुलेटिनाक पळयात। संविधान एक बरी बातमी दिल्ली आसा। मॉन्सून केरळान दाखल जाल्लो आसा आनी गोंयान 5 जून म्हटल्यार पावपाचो आसा। आमकां एके वटेन गरमी जाता, म्हणटकून मॉन्सूनाची गोंयकार आतुरतायेन वाट पळयता। आतां फुडें या ऐश्वर्या कडेन, ताचे कडेन खंयची बातमी आहा ती पळोवया। मोलेच्या सुकतळी वाठारांत काल राती कर्नाटकाच्यान वेर्णा वचपी म्हालाच्या ट्रकान भिरांकूळ अपघात जालो। चालकाचो ट्रकावेलो ताबो सुटिल्ल्यान हो अपघात जाल्याचें कळटा। ह्या अपघातांत चालक गंभीर दुखापत जाला। दुसरी म्हत्वाची बातमी म्हटल्यार गिरी परवरी उड्डाण पुलाच्या कामा विशीं परवरकारांनी काचाबूल जावचें न्हय। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत वांगडा बसक्याक घेतल्या उपरांतूच उड्डाण पुलाच्या बांदकामा विशीं निर्णय घेतले अशें परवरीचे आमदार रोहन खंवटे हांणी परवरे मंत्रालयांत घेतिल्ले बसकेंत कळीत केलां। जुनाच्या 1 तारखे सावन नुस्तेमारीचेर बंदी लागू जातली। नुस्त्यांचो ब्रिडींग सीझन आशिल्ल्या कारणान ही बंदी लागू केला। फुडें या उत्तेजक गावस हाचे कडेन खंयची बातमी आहा ती पळोवया। आयची म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार येवपी अधिवेशनात कामगार कायद्यात दुरुस्ती करतले आनी जे खाजगी कंपनी आसात ते नोकर भरतीचे नेम मोडून जे मुलाखती आयोजीत करता तांकां कामगार कायद्या प्रमाण 500 रुपयाच दंड आसा। तो दंड आतां मोठ्या प्रमाणात वाडयतले म्हणून कामगार मंत्री बाबूश मोन्सेरातान म्हायती दिल्या। आनी दुसरी बातमी जी आसा ती म्हळ्यार सभापती रमेश तवडकर हांची ते म्हणटात की आयज पर्यंत जे पक्षान जी जबाबदारी दिल्या ती आपणे म्हणटा प्रामाणीकपणान पार पाडल्या आनी आपले जे कार्यपद्दतीचो जर पक्षाक फायदो जातलो जाल्यार
पक्षान जर आपल्याक मंत्रीपद दिलें जाल्यार तें आपूण स्विकारपाक तयार आसा अशें सभापती रमेश तवडकर हांणी उलयलां. ह्यो तुमी दोनूय बातम्यो आयच्या 7 बुलेटिनाक पळोवच्यो. येस. आनी एक अपडेट अशी म्हणल्यार पुरी हांगा जगन्नाथ देवूळ तें फामाद आसा तें आमकां खबरूच आसा. थंय काल उत्सव जालो त्या वेळार थंय मराणे मारपाचें आशिल्लें तेन्ना तो मराणे मारतना 25 जाणांक स्फोट जावन ते म्हणजे इंजर्ड जाल्ले आसा आनी तातूंतले 3 जाणांक मरण आयिल्लें आसा जाल्यार 4 जाण व्हेरी सिरियस आसा. फुडें या ऐश्वर्या कडेन ताजे कडेन खंयची बातमी आहा ती पळोवया. आयची जी बातमी आसा फाटल्या वर्सा श्रमदान येवजणेंतल्यान काणकोण म्हालांत 20 घरां बांदून दिल्लेली आसा अशें रमेश तवडकर अशें सभापती रमेश तवडकर हांणी सांगलें. आनी ते अशें म्हणटा की आनीकूय ह्या येवजणेंतल्यान आनीक 1000 लोकांनी आपलें नांव नोंदणी केल्लेली आसा. तशेंच तेंच्यांनी 1 जुनाक तेंच्यांनी रॅली बीन काडपाचें तेंचें आयोजन केल्लेलें आसा. आनी प्लस हेजेर ते म्हणटा की आपूण हेजेर टिका करचें ना, ही जी येवजण आहा ती बंदूय पडची ना, कोण आपल्याक तेंको दिवं ना अशें ते म्हणटा. आनी दुसरी जी बातमी आहा ती पणजे सांतिनेज क्रिकाचो जो आमचो स्पेशल रिपोर्ट आहा तो आमी 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. तर ह्यो आशिल्ल्यो आतां पर्यंतच्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो. आनीकूय बातम्यो तुमकां साताच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो. तशेंच 8:30 वरांचेर आमचे टॉप 25 लायव्ह तातूंत गोंया सयत भायरूय कितें घडलां तें आमी तुमकां दाखयता. इतले म्हणीत हो न्यूज रूम अपडेट लायव्ह सांगात सोंपयता. कॅमेरामॅन यश आडाळकर आनी सूरज केरकरा सयत हांव संजना अंजुनकर. साबार बातम्यो आमच्या रिपोर्टरांनी आमच्या कडेन धाडिल्ल्यो आसात. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हें शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडलीं नांवां आमी आयकल्यात आसतलीं. जो ग्रूप आसा त्या ग्रुपांनी सांगलें की आमचो जो वाद आसलो तो सुटलो. वेगवेगळ्या मतदारसंघात प्रचार सुरू आसा. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावा गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर, आमचे सुपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही.